करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। चिमला युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांदकामाक मेळ्ळ्या स्थगिती। मात युनिटी मॉलाचे काम पुरायपणान बंद दवरपाक चिमलकारांची जाले युनिटी। आमकां नाकाच हो प्रकल्प थळावे पेटल्या हट्टाक। आडमेळ्या पावसाक लागून नुकसाण जाल्ले 3950 शेतकऱ्यांक दिली 3.68 कोटी रुपयांची नुकसाण भरपाय। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची माहिती। दिवचल बोड्ड्या फाटल्या 2.5 महिन्यासावन उप्रासला उदकाचो प्रश्न। पायपलायनी गळती लागिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक जाता इबाड, सांगतात थळावे। एका तेंपार गुन्यांवकारी घडणुकां खातीर फामाद आशिल्ले बायणा दर्याचे बदल्ले रुपडे। फुडाराक आनीकूय नवे प्रकल्प हाडून दर्यादेग करतलो सोबीत, सांगता थळावो आमदार संकल्प आमोणकार। कोपरवाडो कुर्टी आणि वाडी तळावली या 2 वाठारांनी रस्त्या कुशीक चलत वचप्यांक गाडये नेटान धपको दिवन काडिल्लो पळ। हे घडणुकेत एकलो जाल्यार जखमी जाले, एकले जाले साल्वार। आणि म्हापशा बोडगेश्वर जात्रेक जायंट व्हील्सा वयल्यान चल्ला कोफुसा। देवस्थानाच्या अध्यक्षान केल्लो दावो फटीचो। आपल्याकडे आसात सगळे परवाने, सांगता जायंट व्हील चलोवपी अखेर। आता खबरो विस्तारान। आडमेळ्या पावसाक लागून शेताचे नुकसाण जाल्ल्या 3950 शेतकऱ्यांक 3.68 कोटी रुपयांची नुकसाण भरपाय दिली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सामुहीकपणान सामुदायिक शेती केल्यार चड फायदेशीर जाता। कुडणे, आमोण्या आणि सुल्ला वाठारांत सामुदायिक शेती करपाक सुरवात केल्ली आसा। फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर हो उपक्रम पुराय जातलो, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। म्हाका दिसता आमी पळयता की पावसात जाल्ल्या मेजर लॉस हाज्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68,00,000 रुपया आज डिस्ट्रिब्यूट करता। सरकारान तुमकां उतर दिलें आणि त्या उतरा प्रमाणे आमी खरें डिसेंबरानूच दिवपाचें आसलें। कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून थोडोसो उशीर लागलो, पण आमी उतरा प्रमाणे तुमकां तें कॉम्पेन्सेशनाचें प्रॉम्प्ट कॉम्पेन्सेशन दिलें। हांव उलोवच्या पयलीं डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयलो, ताणें सांगलें 100% दिना सरकार, निदान लॉस जाला ताच्या 50% तरी तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां आनी तें काम आमी प्रॉम्प्ट रित्या केलें। पेमेंद्र शेट हांणी जशें सांगलें, आमकां निदान आमी मेळ्ळे काय मेळ्ळे म्हणपाक जाय, म्हणजे आमकां चॅक मेळ्ळो काय चॅक मेळ्ळो म्हण सांगूंक जाय। बट मेळ्ळ्या उपरांत एक तरी बातमी येवपाक जाय, म्हणजे 100% लोकांनी एप्लाय केल्लें पळय न्हू, आनी जे इलिजिबल आसले तितक्यांच्या शेतांनी आमचे झेडीओ मुद्दामून शेतांनी गेले, तांच्यांनी सर्वे केलो, तांच्यांनी पळयले आनी एप्लाय केल्ल्या 100% लोकांक आज आमी पयशे दिता। हांव खरोखरूच सांगता, म्हज्या डिपार्टमेंटल स्टाफाचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता। विरोधकांनी टिका केल्ली हे बेश्टेच सांगतात म्हणून, हे पयशे दिवचे ना म्हणून, पण आमचे सरकार जे सांगता ते करता, त्या खातीर विरोधकाच्या टिके खातीर आमी रावूंक ना। बट सगळे मेळोन जर आमी कम्युनिटी फार्मींग एकत्र रित्या केलें जाल्यार तेजो खूब व्हडलो फायदो जावपाक शकता। सांखळी मतदारसंघात हांवें इनिशिएटिव्ज घेवन ताका कुडण्या, आमोण्या आनी सुल्ला 3 कडेन कम्युनिटी फार्मींग कंप्लीट करपाक लायिल्ले। फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर कम्युनिटी फार्मिंगाची स्कीम ही पुराय कंप्लीट जाता। सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या खातीर परत एकदा रोवपाक सुरवात करची। राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा। कोपरवाडा कुर्टी वाठारात रस्त्या कुशीक चलत वचपी मंगलदास सतरकर ह्या 46 वर्साच्या दादल्याक गाडयेन धपको दिलो। ताचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। मजगती वाडी तळावली वाठारात 30 वर्साच्या चलयेक रस्त्या कुशीक चलत वतना गाडयेन धपको दिवन पळ काडिल्लो, पूण थळाव्यांचे शिटूकसाणेन ड्रायव्हराक धरून पुलिसांच्या ताब्यांत दिला। पळयात। आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा, जे जाग्यार हिट अँड रन केसी ज्यो आसा त्यो 2 घडलेल्यो आसा। एक रायत कुटीचो मंगलदास हांगा कापरवाड्यार थंय ताका कोण तरी गाडी धक्को मारलो आनी गाडी पळोवन गेल्ली आसा। आनी राती वाडी तळावलीची एकटी चेडवाक एक गाडयेन धक्को मारलो आनी ती गेल्ली आसली। कारण लोकांनी मागीर ते गाडयेचो फाटलाग करून वाडी तळावलीची एका धरलो लोकांनी, पुलिसाची स्वाधीन केला। तेजे आतां सद्या इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा आनी पुलीस ताका ताब्यांत घेतलेलो आसा। आनी दुसरो कोपरवाड्यार जो एक्सिडेंट जाला मंगलदास सतरकर, एका बरोच माल लागले आसा आनी तो सद्या GMCन उपचार घेता आनी त्याचो तपास सद्या फोंडा पुलिसा कडल्यान चालू आसा। तो म्हणजे ते खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे।
म्हापशेची फामादशी बोडगेश्वर देवाची जात्रा शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या. जायंट व्हील्स आणि हेर मनरिजवण रायड्सांक लागून बरेच कोफुसांव पळोवपाक मेळटा. देवस्थानाच्या अध्यक्षान फटीचो दावो केला. आपले कडेन सगळे परवाने आशिल्ल्याचे जायंट व्हीलाचो धनी अखिल ताकेकारान सांगले. अशे उबे केल्ले जायंट व्हील्स बंद करपाक हे कितपत योग्य? रिणा काडून हे जायंट व्हील्स उबारले आतां करपाचें कितें म्हणून अखिल ताकेकाराचेर संकश्ट आयला. प्रेसिडेंटान आयज देवळाच्या म्हटला की जेन्ना तांच्यांनी आख्या कमिटीन तुज्या वांगडा बसून मिटींग घेतलेली तेन्ना तुज्या कडेन लायसन्स नासल्या कारणान तांणी क्लियरली सांगलेलें की तुका हांगासर घालपाक मेळचें ना, तरी तूं तुजो हांगा सेटअप उबो केलो. सो तेच म्हणटा न्हू, म्हाज्या कडेन जर लायसन नासलेले ही सगळी फायल घेवन येयला तुमच्या कडेन, तुमकां मिडियाक हांव दिता ही फायल अख्खी, म्हाजी फूल फायल कायद्यान तुमी चॅक करची, दाखोवची सगळ्यांक, कळ्ळें न्हू. त्या लायसनाच्या आधाराचेर त्या सगळ्या कायद्या प्रमाणे कितें कितें परमिशनाक घातला. स्टार्टिंगूच सांगलेले प्रेसिडेंटान की आमी तुमकां दिवपाक सोदना म्हणून. ना, म्हाका दिताच म्हणून सांगले, दिता करून सांगले. तांकां परत परत येवन मेळटालो सगळ्यांक, खंय खंय मेळटालो, तांकां सगळ्यांक कमिटी मेंबरांक मेळटालो, तेंच्या कडेन डिस्कशन जालें. आमकां हांगा टेन्शन घेवं नाका, तुका दिलें रे, ताका आमकां कशेंच दिवपाचें ना म्हणून. आमी ताका कशेंच दिवचें ना. दिता केलें आनी सांगूंकूच ना दिला म्हणून. आनी हांव रावलां तातून दिवपाक आहा म्हणून. मशिनरी सगळ्याक बूक केला. रॉंग न्हू अशें करप हे सगळें. त्यांच्यानी स्पश्टीकरण केलं की तुका जे दिता म्हटलं पळय ते खंय लायटीचे हेका होकार दिलो तेंच्यांनी. खंयची लायट? लायट कनेक्शन जाय म्हणून पळय तेका खंय होकार दिलो अशें वामन पंडित म्हणटा. आमकां लायटीचे घराचे सगळे लायटीचेर कित्याक करपाचें? सगळें चलता जनरेटराचेर. लायटीच्या हेजेर ते पावर चलचोच ना, तो ते मोटरांक जे लागता तो जनरेटरूच आउटपुट दिवं शकता तेका. दुसरो तेंच्यानी आतां क्लियर केला की ऊन आमी दिवं शकना, फुडल्या वर्सा पळोवया. सो आतां कशें कितें सगळो सेटअप मारलो तो फुडल्या वर्साचें कोणें पळयलां? आमी आतां सगळें इतलें केलां, इतले पयशे हेजेर घातलेले आसा सगळ्या भुरग्यांनी, कळ्ळें न्हू. थोडे भुरगे अशे आहा तांकां हांवें सांगलेले बाबा आतां तुमी इतले इन्वेस्ट करा, हितूर म्हटलें तुमी बरे जोडटले आनी 8-10 दिसां भितर तुमकां इतले मेळटले की बरें जातलें म्हणून, तुमचे फायनान्शियली मातशें स्ट्रॉंग जातलें, कळ्ळें न्हू. त्या हिसपान तांकां हांवें सगळ्या हेंच्यांनी रिणां बीन घेतले, कोणे 2-2 लाख कॉफरीतले हांगासरले थंयसरले पयशे काडलेले भुरगे आहा, कळ्ळें. तरी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें तांकां उतार दिला, कळ्ळें न्हू. मतदार नोंदणी आनी दुरुस्ती प्रक्रियेक नागरिकांचो बरो प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. नांव नोंदणी आनी दुरुस्ती तशेंच हेर संबंदीत कामां खातीर नागरिकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. अर्जदारांक मार्गदर्शन आनी पुराय प्रक्रिया सुटसुटीतपणान चलची हे खातीर वेंचणूक अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आमचे अनमॅप जे इलेक्टर्स आसा तांकां नोटीस गेला. तांकां टोटल 3 कॅटेगरीज आसा. एज पर कॅटेगरीज तांकां आमी डॉक्युमेंट घेवन व्हेरिफिकेशनाक घातलेले. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी केलास? ना, ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी जितले अनमॅप कॅटेगरीज आसा जेंचें नांव मॅप जावना तांकां आमी नोटीस काडून हियरिंगाक घातले. तांचे कडेन आमी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करता आनी दे वील बी मॅप अकॉर्डिंगली. दुचाकी चलोवप्याक पयलीं हेल्मेट घालप सक्तीचें करचें, उपरांत दुचाकी फाटल्यान बसप्याक हेल्मेट घालप सक्तीचें करचें अशी मागणी आमदार मायकल लोबोन केल्या. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन एप्रिलाच्यान दुचाकी चलोवप्याक आनी ताच्या फाटल्यान बसप्याक हेल्मेट सक्तीचें म्हणून केल्ल्या विधानाचेर मायकलान प्रतिक्रिया दिल्या. सी दॅट इज खूब फुडें आहा ही गजाल. सद्याक जो फुडलो रायडर आहा न्हू तेणेच घातल्या पुरो हें हांव मागता. म्हणजे जो कोण मोटरसायकल चलयता तेणेच पयलीं हेल्मेट घालूनी आनी ते एक सिद्ध जावनी की 99% लोक हेल्मेट घालता म्हणून. जे एक्सिडंटाचे केसी तुमी गोवा मेडिकल वचोन पळया. हांव थिंगा चालूच आसता म्हाजो माय विजीट टू न्युरोलॉजी दिस थिंग 108 वचोन पयशी तुमकां कळटलें हांव कितें उलयता तें. थिंगा इतले एक्सिडंट केसीस येता फॉर हेड इंजरी इज मोस्टली 99% आर विदाउट द हेल्मेट. त्यो केसी थिंगा येता. सो आमचे जे फर्स्ट रायडर आहा जो फुडें बसता तेणेच हेल्मेट घातल्या पुरो हे म्हाजी मागणी आहा पयलीं. ते पिलियन मागीर पळोवया. गोंयांत आयोजीत केल्ले 31वें गोंय राज्य पावंड्यावेल्या क्युरोकी आनी पुमसे तायकोंडो सब ज्युनियर चॅम्पियनशीप 2025-26 सर्तीत दुर्गा गौतम नायक हिणें बेस बरो खेळ करून 22 किलो सकयल वजनाच्या विभागात भांगरा पदक जिखलें. हे सर्तीत राज्यभरांतले जायते खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. दुर्गा नायकान आपल्या उत्कृष्ट तांत्रीक कुशळटायेच्या वेगान चलपी हालचालींच्या आनी आत्मविश्वासाच्या बळग्यार आपले सगळ्या सर्तकांक हारोवन पयली सुवात मेळयली.
कितलेच सरकारी कर्मचारी हे कलाकार आसात आणि आपल्या कलेचो वापर ते व्यावसायिक स्वरूपात करतात. तांच्या ह्या व्यावसायिक स्वरूपाच्या कामां खातीर प्रशासनातल्या कामांचेर लोकांक मेबी सेवांचेर परिणाम जावपाक लागला. ते खातीर गोंय सरकाराच्या कार्मिक खात्यान अशा कर्मचाऱ्यां खातीर थेट आदेशूय काढला. सरकारी खाती, महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी व्यावसायिक सूत्रसंचालना सारक्यो गजाली करतात, जाका लागून तांच्या कामगिरीचेर आणि सरकारी कामांकडेन समर्पणाचेर परिणाम जाता, अशें सरकारान आदेशात म्हणलां. अडफळ्यात बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेत 25 जाणांचो जीव गेल्लो. ह्या घडणुका संदर्भात जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावप चालूच आसा. ह्याच फाटभुंयेर क्लबाकडेन योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हडफळे पंचायत सचिवाक सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला. तशेंच सरपंच रोशन रेडकर हांणी निश्काळजीपणा केल्ल्यान ताकाय अपात्र थारयला. मात सध्या हे दोगूय जाण फरार आशिल्ल्यान पुलीस तांच्या मागार आसात. आता पुलिसांच्या कारवायेचेर सगळ्यांचेच दोळे आसात. पळयत पुढे बातमी. हडफड्याचे सरपंच रोशन रेडकर आणि सेक्रेटरी बाक्कर रघुवीर बाक्कर हांचो आता पुलिसांनी शोध घेवपाक सुरू केला. तुमकां खबर आसतलें की फाटल्या म्हयन्यान बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक आग लागली आणि 25 जाण जळून मेल्ले. त्या प्रकरणा खातीर त्याची चवकशी करपा खातीर आता सरपंच आणि सेक्रेटरी हांकां पुलिसांनी शोधपाक सुरू केला. हाच्या पयलीं हे दोगूय सरपंच आणि सेक्रेटरी सेशन कोर्टान गेले, म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयान डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टान गेल्ले. तांच्यांनी एंटीसिपेटरी बेली खातीर एप्लिकेशन घातिल्ले आणि आपणाक अटक करची न्ही अशी इंट्रीम स्टे तेंच्यांनी घेतिल्ली, इंट्रीम रिलीफ तांकां मेळिल्ली. ती इंट्रीम रिलीफ आतां व्हॅकेट जाली कित्याक ती तांचो जो एंटीसिपेटरी बेल जो एप्लिकेशन आसलो तो सेशन कोर्टान आतां रिजेक्ट केला. आतां तांचे कडेन एकूच वे आवट आसा, तो म्हटल्यार पोलिसी मुखार जावन हजर जावप एक, ना जाल्यार सेशन कोर्टाचो जो रिजेक्शन जी हे आसा ऑर्डर आसा ताका हायकोर्टान चॅलेंज करप, अशे दोन तेंचे कडेन आतां रेमेडी उरलेले आसा. बर्च बाय रोमियो लेन हो जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीक पयलीं जे ट्रेड लायसन दिल्ले ते सरपंचान आपल्या सहीन दिल्ले. तेच्या उपरांत जे कितें जाला कारभार तो सरपंचाच्या सहीन जाला. पूण सेक्रेटरी जो आसा तो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड असल्या कारणान जर कितें इल्लिगलिटी जाता जाल्यार तेणी आपल्या वरिश्ठां खातीर कळोवपाची एक जापसालदारकी सेक्रेटरीचेर आसता. जो सरपंच आसा त्या सरपंचाक आतां पोस्टा वयल्यान काडला. फुडलीं 5 वर्सां तो खंयचें इलेक्शन कंटेस्ट करूं शकना. सेक्रेटरीक जाल्यार सर्विसींतल्यान डिसमीस केला. ताका लागून ते दोगूय आतां कॉमन मॅन जाल्ले आसात. ताका लागून पुलीस तांकां आतां सोदतात. तांचे इन्व्हेस्टिगेशना उपरांत हे करपा फाटल्यान आनीक कोण तेंचो बोलवतो धनी आसलो काय कितें, हे तेंच्यांनी कित्या खातीर केलें, खंयच्या कन्सिडरेशनाच्या अंडर तेंच्यांनी हे केलें हाची जापो आतां सरकार सोदता. सरकार म्हणजे पुलिसां वरवीं ते सोदतात. जे मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी जाल्ली, अंकीत यादव जे नॉर्थ गोव्याचे कलेक्टर आसात तांचे जी इन्क्वायरी करून जो रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टाचो सरकारान जो भाग पब्लीश करपा खातीर मिडिया हावजा मेरेन जो पावयलो तातूंत सरपंच आनी सेक्रेटरीचो जो रोल आसा तो वायटल रोल तातूंत तेंच्यांनी मेन्शन केल्लो. तेचे उपरांत डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन सरपंच आनी सेक्रेटरीचेर जी खर कारवाय जी पंचायती राज एक्टा सकयल जी खर कारवाय करूं येता ती आतां केल्ली आसा. त्या कारवायेचेर सरपंच आसूं वा तो सेक्रेटरी जो आसूं तेंच्यांनी काही ती चॅलेंज करूंक ना, म्हणजे ते आतां डिसमीस जाल्लो आसा, तेचे पंच पद गेल्लें आसा, फुडलीं 5 वर्सां तो इलेक्शन लडोवचो ना आनी सेक्रेटरी जो आसा ताका सर्विसींतल्यान डिसमीस केल्लो आसा. पूण आतां पुलीस तांकां सोदपाक लागल्यात आनी ते मेळनात. तातूंत एक प्रश्न असो येता की सेशन कोर्टान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टान जेन्ना तेचो एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन भायर मारलो तेन्ना ताका अरेस्ट जर करपाचो किंवा इन्क्वायरी खातीर जरी आपोवपाचो आसलो तर तो खंय वयता हाचेर पुलिसांनी नदर कित्याक दवरूं ना हो एक प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाला. आमी पळोवया आतां फुडें कितें जातलें. पुलिसांक ते मेळटात, पुलिसांक सरेंडर जाता काय हायकोर्टान चॅलेंज करतात, इंट्रीम रिलीफ घेतात, हे सगळें आतां पळोवपाचो आमकां मार्ग आसा.
तिसऱ्या जिल्ह्यात दारबांदोडे, केपें, सांगे आणि काणकोण वाठारांचो आस्पाव आसा. या जिल्ह्याक लागून या भागांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मजत जातली. मडगांव वचपाक पयस पडटालें, ताका लागून सगळीं सरकारी कामां आडकून पडटालीं. काणकोण ते केपें आनी दारबांदोडे ते केपें बेगीनूच रस्त्याची जोडणी जातली. तशेंच कोर्टांतल्यो केशी लेगीत हाताळपाक सोंपें जातलें अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. विरोधकांनी फक्त विरोध करचो न्हय, तांकां जाय जाल्यार सुचोवण्यो दिवच्यो अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. एक कार्यतत्पर अशी सेवा आमकां मेळपाक जाय. फास्टर एंड स्पिडी सर्वीस डिलिव्हरीज आसतल्यो, बेटर मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर क्विक डिसिजन मेकिंग. आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवलाचेर आमकां एक सेपरेट कलेक्टर पडटा हू वील कॅटर टू द नीड्स अँड हू वील गिव जस्टीस टू द पीपल, हू वील एड्रेस देर ग्रीवन्सीस आनी एक तांकां सिस्टमांतल्यान न्याय दिवपा सारकी प्रक्रिया हांगा घडून येतली. आमचे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा आमचे लँड रिकॉर्ड आसतले, आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आसतलीं, ही क्विक डिस्पोजल जातली. सिवील मॅटर क्विकली रिजॉल्व जातली. हांगा एखादे वेळ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसात जे लोडेड आसा आयज, ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे जाल्ले कारणान आमकां क्विक आमच्यो जे हे आसात केसीस आसात पेंडींग, म्युटेशन आसतलें की पार्टिशन आसतलें, ताच्या भायर जी कितें लोकांच्यो डिस्प्यूट्स आसतली ही रिजॉल्व क्विकली जातली. सो इफेक्टीव पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हे आमकां डिसेंट्रलायज जाले कारणान थंयच्यान करपाक मेळटलें. एज्युकेशन सिस्टमान भितर आमकां नवे कॉलेजीस येवपाक शकतल्यो, नवी पद्दती एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो. रुरल डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो खऱ्या अर्थान आमकां रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वाव मेळटलो. आयज जर मडगांव जालें जर जाय जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट हो मडगांवच्यान जावपाक शकनाशिल्लो, रुरल भागांतल्यान तो जावपाक जाय. म्हणून रुरल डिस्ट्रिक्ट जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसतले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, डिस्ट्रिक्ट पोलीस हेडक्वॉर्टर्स आसतले आनीक ट्रायबला खातीर ज्यो योजना आमी राबयतात आनी तो समाज जेन्ना निग्लेक्टेड उरता तेन्ना खरो न्याय ताका आयज मेळटलो. ट्रायबल भावांक आमी इतक्यो स्किमी करतात आनी ट्रायबल भावां खातीर आनी ट्रायबल पॉप्युलेशन म्हणजे एम्पावरमेंट करपा खातीर, सशक्तीकरण करपा खातीर जे सेंट्रलाचे फंड येतात ते आमचे खऱ्यांनीच उपयोग जाता काय कितें. म्हणजे अशें डिसेंट्रलायज जाले कारणान विशेष लक्ष आमकां जे आतां पर्यंत बहुजन समाज म्हणून आसतलो किंवा मागास वर्गीय आसतले हांचे कडेन पावपा खातीर एक वेगळे पद्दतीची सिस्टम डेव्हलप जातली. आनी हें करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक बरें डिसिजन घेतलें आनी केप्यां भितर जे सेंट्रलायज प्लेस आसा थंय एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ताणें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव डिस्ट्रिक्ट म्हणून केलो. मनात जिद्द आनी आवड असल्यार मनीस आपली सपनां आपले ध्येय पुराय करपाक शकता. मयण्या बार्देशांतले विधी लोटलीकर हे एक उदाहरण. विधी लोटलीकर ह्या चलयेन 23 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें आपल्या ल्हानपणाचें सपन पुराय केलां. पळयात पुराय बातमी. मयड्या बार्देशांतले हे विधी लोटलीकार विधीन ल्हानपणांत पायलट जावपाचें सपन पळयल्लें. देखून 23 वर्सां पिरायेचेर विधी हाणें कमर्शियल पायलट जावपाचें आपलें सपन पुराय केलां. ताणें बारामती पुणे हांगासरल्या फ्लायिंग अकादमींतल्यान प्रशिक्षण घेतलां. कमर्शियल पायलट लायसन्स प्रशिक्षणा वेळार 200 वरां परस चड उड्डाणां यशस्वीपणान ताणें पुराय केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयांतल्या सांगे तालुक्यांत येवपी पणसायमळ वाठारांत आपल्या हजारांनी वर्सांच्या इतिहासीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. पण सध्या ह्या वाठारांत कायाकिंग सुरू जाल्ल्यान जाणकारांनी ह्या सुवातेवयलो इतिहास नश्ट जावपाचो भंय उक्तायला. सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या प्रकरणात दखल घेत फावो ती कारवाय करची आनी ह्या दायजाची राखण करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. मजगतीं हो प्रकल्प चलोवपी धनियाक विचारल्यार आपल्या कडेन ह्या संदर्भात सगळी परवानगी आसा अशें तिचें म्हणणें. दक्षिण गोंयांतल्या सांगे तालुक्यांत येवपी पणसायमळ ह्या जागतीक वारसा स्थळान समाविष्ट जावपाच्या वाटेर आसपी जाग्याचेर जे कायाकिंगचो प्रकल्प सुरू जाल्लो आसा तो खरो म्हळ्यार पुरातत्वीय कायद्यांचो भंग करपी आसा. जेन्ना गोवा सरकारान हो पुराय वाठार जो आसा
तो पुरातत्वीय संरक्षीत वारसा स्थळा खातीर राखून दवरलेलो आसा. त्या वाठारांत हांगासर येवपी जे अभ्यासक आसा, संशोधक आसा, त्यांच्या खातीर हो वाठार जो आसा तो खरो म्हळ्यार संशोधन आनी अभ्यासा खातीर आरक्षीत आसा. आनी अशा ह्या वाठारांत कायाकिंग सारको मनोरंजन आनी पर्यटकांक आकर्शीत करपाचो जो प्रकल्प राबोवपाचो यत्न हांगासर बेकायदेशीर चल्ला तो खरो म्हळ्यार प्रतिबंधीत करपाक जाय. कारण ह्या वाठारांत जेन्ना हे जागतीक इतिहासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हत्वपूर्ण आसपी दायज आसा, त्या दायजाचे राखण करप चडांत चड गरज आसा. आनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो पुराय वाठार जो आसा तो विकसीत करपाची गरज आसा. आनी आमी जेन्ना विकसीत करपाक जाय अशें म्हणटात तेन्ना त्या वाठारांत पुरातत्वीय दृष्टिकोनांतल्यानूच त्याचो विकास करप गरजेचो आसा. आयज जर आमी कायाकिंगाच्या नदरेंतल्यान हांगा पर्यटक मोठ्या संख्येन येता म्हणून ह्या प्रकल्पाक जर चालना दिली जाल्यार ह्या एकंदर वारसा स्थळाची इबाड जावपाक वेळ लागचो ना. हाच्या पयलीं हांगासर आसपी लोह खनिजाची जी मिनाखण आसा आनी त्याच्या उपरांत हांगासर चिऱ्याच्यो खणी जाल्ल्यो, तर ह्या दोन्ही खण प्रकल्पाक लागून ह्या पुराय वाठाराची प्रचंड नुकसान जाल्लेलें आसा. आनी आतां हांगासर कायाकिंगचो जो प्रकल्प सुरू जाल्लो आसा तेतूंतल्यान ह्या थळाच्या पावित्र्याचेर जायते आडमेळे येयल्ले आसा. आनी तेका लागून सरकारान हो कायाकिंगाचो प्रकल्प जो आसा तो बंद करून त्याच्या येवजी ह्या थळाव्या लोकांक जर व्यवस्थितपणान मार्गदर्शन करून तांकां पुरातत्वीय गायड म्हणून जर विकसीत केले, तांकां प्रशिक्षीत केले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या वाठारांत तांकां उपजिविकेचें एक प्रबळ साधन प्राप्त जातालें. त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो वाठार जो आसा तो आकर्शीत करप आयज चडांत चड गरजेचें आसा. आतांच आमकां कळून आयिल्लें आसा की पंचाळीमळ ह्या जाग्यार जे पेट्रोग्लिम्स आसात हे ऐतिहासीक पेट्रोग्लिम्स हजारांनी वर्सां पयलींचे. आनी हांगा खंय कोणें तरी कायाकिंग सुरू केल्लें आसा आनी अशें म्हणटात की तांकां रिक्वायर्ड गव्हर्मेंटल परमिशन्सूय दिल्ले आसात. सो म्हाका एक प्रस्न करपाक जाय सरकाराक. टुरिजम रिलेटेड कितें स्टार्ट करपाक प्रॉब्लम ना, पूण हे जे पेट्रोग्लिम्स आसात दॅट इज ऑलमोस्ट इट इज कमींग अंडर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटा भितर लिस्टिंग तेजें हालीं जाल्लें आशिल्लें. आनी ही कॉन्स्टिट्युअन्सी जी आसा ती सांग्यार आसा. सो अशें कितें एक्टिविटी दिवचे पयलीं म्हाका दिसता ते जाग्याची सुरक्षा दिवपाची गरज आसा. आनी थंय अशें चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता पॉसिबली फाल्यां ते गार्बेज इश्यूज आनी पेट्रोग्लिम्साचे वयल्यान चलपाचें. सो सरकारान पयलीं ते पेट्रोग्लिम्स जे आसात पंचाळीमळ ह्या जाग्यार ते पयलीं तेणी सुरक्षीत करपाक जाय. थंय शेड घालपाचें जर कितें आसा आनी ते जो पर्यंत ताका संरक्षण दिवपा ना तो पर्यंत आमकां ती हेरिटेज आमची उरपाची ना. हजारांनी वर्सां पयलींचें तें इतिहास आसा थंय. सो कितें परमिशन अशें दिवचे पयलीं 4 फावटी चिंतचें आनी आमचे इतिहासीक हेरिटेजाक जर कितें कसलोय धोको आसता तें अवॉयड करचें सरकारान. सो आनी आमी जे करता पळय ते आमचे लिगली आसा. आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टान सगळे परमिशन घेवनूच केला. इवन आमच्या बोटीचेर सुद्धा नंबर आसा पळय. आमी पळयता तो. हय. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव श्वेता देवीदास. आनी केन्नाच्यान हे स्टार्ट जालें? आमचो 1 मंथ जालो आतां. हय. आनी 4च कायाकिंग आसा तुमचे गांवांत? सद्या आमी 4च हे केले. तुमी केप्या गांवांचे? आमी पिल्ला केप्या. कितले बोटीचे परमिशन मेळ्ळा तुमकां? आमकां परमिशन 8 बोटीचे मेळ्ळा, पण आमी 4च घातल्या सद्या. गोंयांत धाच्या नेराक ग्रीन ग्लो फेस्टिवल घडोवन हाडटले. ह्या फेस्टिवलाक एंटिनावाल कासव ह्या फिल्माचे स्क्रिनींग जातले. देखून सगळ्या गोंयकारांनी ह्या फिल्माचो लाव घेवचो अशें आवाहन पत्रकार आरती कुलकर्णी हिणें केलां.
नमस्कार, हांव आरती कुलकर्णी, पर्यावरण पत्रकार आसा. सगळ्या गोंयकारांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. हॅपी न्यू इयर. हांवें ऑलिव्ह रिडले कांसवांचेर एक फिल्म तयार केल्या. पणजे येत्या त्या 10 जानेवारीक ग्रीन ग्लो फेस्टिवल आसा. थंय ही फिल्म दाखोवपाचे आसात. ऑलिव्ह रिडले कांसवां गोंयांतूय येतात. मोरजे, आगोंदा, तळपणा सारख्या दर्यादेगेर ते तुमकां पळोवपाक मेळटात. गालजीबाग दर्यादेग तर खास कांसवां खातीर राखून दवरल्या. ही कांसवां दर्यांत कितलेशेच मैलांचं अंतर भोंवतात. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आणि गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात त्यांचे येवप वचप चालू असता. एका अर्थान ही कांसवां 2 राज्यांचे संबंध जोडतात. देखून 10 जानेवारीक पणजे येयात आणि ही फिल्म पळोवपाक विसर नाकात. हांव आणि कांसवां तुमची वाट पळयतले. मुजरत येयात. दर्या बरं करो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले